राज्यात पावसान बरोच नेट धरला। काही दिवस जाल्यार वेगवेगळ्या वाठारांत वेगान वारे मारून घोग्यांनी पावस पडत आसा। फुडले 7 दीस म्हळ्यारूच 3 ते 9 जुलय मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। 3, 6, 7 आनी 8 जुलयाक कांय सुवातींचेर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। ह्या दिसांनी वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो, जाल्यार 4 आनी 5 जुलयाक वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडटलो। हे 2 दीस वाऱ्याचो वेग वराक 50 ते 60 किलोमीटर आसतलो अशें कळटा।